आज कितें तुमी गाडी जी पळय फ्लॅग ऑफ केल्या ती कसली ती? गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा. अध्यक्ष जो सुरेश आमचो माजी मंत्री बाब आलेख. डिस्ट्रिक्ट कमिटीन मांगोर हिलाचे सध्या कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केला. कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करतकीर तांकां भायर सरपा मेळना आनी फूल एरिया इज मेड कंटेनमेंट झोन. कोणाक भायर सरपाक मेळना. तांकां सारको थंय जे पळय ग्रॉसरी आयटम म्हणजे काल आमी मिटींग आशिल्ली आमची ऑल पार्टी थंय ते सांगताले की तांकां दूध सुद्दां मेळना म्हणून अशी परिस्थिती आसा. आनी थंयच्या काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा तांची मागणी आशिल्ली की पार्टीन कितें जाल्यार आमकां हेल्प करपा खातीर ग्रॉसरी आयटम्स तरी धाडचे अशें. त्या प्रमाणे बाब आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें पुढाकार घेवन हे आज हांगा एक व्हॅनूच धाडल्या व्हरून सगळे मेन ग्रॉसरी आयटम ते मागीर तातूंत रायस आसतलो, शुगर आसतलें, तेल आसतलें, बिस्किटां, दाल आसा अशें थंय वातावरण आहा. पेपराचेर हांवें पळयलें लोक सगळे रस्त्यार आयले कारण तांकां सामकेंच हें केलां, एकदम हें केलां न्ही तशी परिस्थिती आसा. सो थंय लोकांची आनी थंय भागांतल्या आमदारांची मागणी आसा की लॉकडावन करचो पण सरकार त्या बाबतीन काय. आमी काल ऑल पार्टी मिटिंगेक मागणी केल्ली. 3 आमदार आहा मार्मुगांव तालुक्याक. 4 आमदार आहा. 4 आमदारांतले 3 आमदारांचें म्हणणें की थंय फूल सिटी लॉकडावन करचें. आनी आज म्हाका दिसता तांच्या म्युनिसिपालिटीच्या आनी आमदारांच्या आव्हानाक लागून आज लोकांनी थंय व्हॉलिंटरिली लॉकडावन केलां. आनी आत्तां हांव पळयतालो न्यूज की तांणी डिसायड केलां की शेनवार पर्यंत व्हेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट सगळे शॉप्स सगळे शेनवार पर्यंत बंद दवरतले. म्युनिसिपालिटीन एक रिक्षाय भोंवडायले खंय सांगपाक की शेनवार पर्यंत दुकानां ओपन करची. थंय मेन प्रॉब्लेम कितें जालां आमी काल डिमांड केलो की जाता तितल्या बेगीन टेस्टिंग करचें म्हणून. आतां पळय गुरुद्वार बी आसा त्या एरियेत थंय कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला पूण थंय तांणी वचून टेस्टिंग करूना. त्या लोक मारता बोवाळ खंय सारकें आमचें टेस्टिंग करा ते म्हणटा टेस्टिंग करा. टेस्टिंग करपाक मशिनरी ना सद्या. काल आमकां तांणी सांगलां की 2500 बॅकलॉग आहा. हे कितें जातलें तें पळय. To the government's latest SOP, which they will, I think, come out today, that they will straight away send all the travelers home without testing. आमी काल उलयता आसतना आमी क्लियर डिमांड केल्लो. आमी डिमांड केल्लें तें अशें की जे गोंयकार स्ट्रँडेड गोवन जे गोंयच्या भायर आसा ते मागीर बोटीर आसत, मिडल इस्टा आसत किंवा फॉरेनाक आनी खंय आसत किंवा इंडियेक खंय आसत, जो गोंयकार गोंयाक येता ताका गव्हर्मेंटान चार्ज करचें न्ही अशें आमचें सगळ्यांचें एकमत आशिल्लें. ताका टेस्ट करपाक जाय जाल्यार तुमी टेस्ट करा बट ताका चार्ज करप ना आनी ताका क्वॉरंटायनूय बी तुमी हें करप ना, चार्ज करप ना. पेड क्वॉरंटायन ना फॉर गोवन्स हू आर कमिंग बॅक. No, my question is simple. What is the Congress party stand? आमचो स्टँड असो न्ही. आमी सांगलां न्ही काल थंय ताणें वचून SOP डिक्लेअर करूं ना. All those who are coming. ना ताणें वचून SOP आज डिक्लेअर करतले ते. ना डिक्लेअर करूं ना ताणें. ताणें आमकां otherwise तूं म्हणटा रे ताणें आमकां स्पेसिफीक एश्युरन्स दिल्लें की हो स्टँड पळय आसा आमचो सगळ्यांचो अबाउट गोवन्स कमिंग बॅक टू गोवा नॉट टू चार्ज देम. That we will consider, keep it positively consider अशें म्हणून सांगिल्लें. I am not talking about the charging. I am talking about whether anyone who comes from Goa should be tested or not. What is the Congress party stand? आमी पयलीं सुरवातेक सुद्दां म्हणटा तुमी तांची टेस्ट करा आनी तांकां होम क्वॉरंटायनात धाडा. Okay, मागीर कारण केरळाक तशें करता ते. केरळा कितें करता सगळ्यो एअरलायन्स पळय आसा. आतां तूं बारीक नोट केलें जाल्यार पळय दुबयच्यान एकच फ्लायट गोंयांत आयल्या आज पर्यंत. म्हज्या कोतान थंय कमीत कमी 2,000 ते 3,000 लोक रजिस्टर जाल्ल्या गोंया येवपाक. आतां खूब जाण खंय तिरुअनंतपुरम गेले आनी थंयच्यान हांगा आयल्या. केरळा कित्याक वता फ्लायटी बिकॉज थंय पेड क्वॉरंटायन ना. दे डू द टेस्टिंग आनी दे सेंड यू होम. हिंगा पेड क्वॉरंटायनाचे होम उलोवचे न्हू. टेस्ट करून क्वेश्चन ऑफ टेस्टिंग आज कितें जातलें एज पर द न्यू SOP एवरीवन विल प्रिफर फॉर होम क्वॉरंटायन. पयली गजाल म्हणजे दिसाक जर 4-4, 5-5 हजार लोक येता हातूंतले कितले एक्चुअली गोंयकार आनी कितले भायले तें सुद्दां स्टॅटिस्टीक तांचे कडेन ना. ट्रेनीन प्लेनान कितलेशे लोक भायले येता. ना आमच्यांनी म्हणटा दॅट अ काँग्रेस पार्टी इज अपोज टू द पीपल कमिंग. वी इन्सिस्ट दॅट टेस्टिंग शूड बी डन and then you can go for home quarantine.
This is the And suppose if the government does not do, because see, you are government does talking, not do, then we will have to pay the penalty. Government आजपर्यंत आमकां पयल्या 2 म्हयन्यांनी काय अडेच म्हयन्यांनी ताचे पयलीं आमकां केन्ना आपोवना. आमकां जें दिसता तें काल आमी सांगलां क्लियरली. आनी देर हॅज बीन कन्सेन्सस एमॉंग ऑल द ऑपोजिशन MLAs. क्लियरली सांगिल्लें. आनी आमी इतलेंय सांगलां तुमी तें गन घेवन पळय तें कितें करता तें करनाका. इट इज ऑफ नो यूज. लोकांचो तांचेर विश्वास ना. तुमी स्वॅबिंग करा. तुमकां समज डिफिकल्टी येता जाल्यार रँडम सॅम्पल्स घेया. म्हणजे एक वाड्यार गेलो वाड्यार एक 50 सॅम्पल्स घेया. एटलीस्ट यू वील कम टू नो. फ्री फॉर ऑल अशें जातलें. then what is to be done? What is to be done? then it will be free for होम क्वॉरंटायनाचो अनुभव बरोबर ना. होम क्वॉरंटायना भितर केरला कितें करता तूं पळयलें जाल्यार हांव नको. कोणाचेर जर होम क्वॉरंटायनांतलो भायर मातसो दिसलो ते ताका घालता गाडी उबारता आनी पेड क्वॉरंटायन करता स्ट्रेट. हांव तांचे काल पळयतालो. अशें At least एक टेस्ट जावपा न्हू. टेस्ट इज प्रायोरिटी. टेस्ट इज फर्स्ट. क्वॉरंटायन मागीर पळोवया. हय एक तर ताणें येता आसतना सर्टिफिकेट हाडपा जाय टेस्ट केला म्हणून which is valid for 48 hours. Then it is all right. Then you straight away go for home quarantine, or you get it tested and go for home quarantine. And this is enough for the people. I धाडला ते तुम्ही. It will reach out to them. ना आमी आमचो एक कावन्सिलराचो वार्ड आहा तो आमचो कावन्सिलर पळय आहा आनी रे कोण ही रिप्रेझेंट दॅट वार्ड फॉर द लास्ट 2 or 3 इलेक्शन्स. ताणें आमकां ते एरियेक थोडे आनी ते कितें ते सगळे जनरल पब्लिकाक दे मे नॉट गिव. दे मे गिव टू द निडी पीपल. We have sent 300 packets. It has been sponsored by the party or No, it is sponsored by our ex-minister Alex. Vera. It is total $97.